हाय हॅलो नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साई दत्त कामत आणि हांव सद्याक आसा बस्तोडा ग्राम पंचायतीक, कारण हांगा श्रीपाद भाऊलो सामको जोरदार प्रचार चालू आसा. श्रीपाद भाऊ, प्रचार कसो चल्ला? एकदम बरो चल्ला. तुम्ही आजच्या ह्या महिलांची उपस्थिती पळयली, हे सगळ्यो जोमान कामाक लागल्यात आणि जो उत्साह आसा, म्हणजे शेवटी वोट हे आसाच, पण त्या हातून आमचे कार्यकर्ते आसात. कार्यकर्त्यांना आपण जो उत्साह दिसता तातूंतल्यान खूबशें हें दिसता की आमी गेले सगळ्या मार्जिनाचो रिकॉर्ड तोडटलो अशें म्हाका दिसता. भाऊ, तुमकां जेन्ना टिकेट डिक्लेअर जाल्ली तेन्ना विरोधकांनी टिकेट कोणाक दितले हे जाहीर केलें नाशिल्लें. आज तुमच्या विरोधाक काँग्रेसीचे किंवा आमी इंडिया अलायन्साचे म्हणया ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, तेय बी एक बरे सामके एक्सपिरियन्स्ड पॉलिटिकल लिडर. तुम्ही ही फायट कशे पद्दतीन पळयता? त्या प्रमाणे त्रिकोणी फायट आसा, मनोज परबय आसा ह्या फायटींग भितर. शेवटी कितें आसा, प्रत्येक 5 दीन आपलो उमेदवार दिवंक जाय, दिवचो पडटलो. लोकशाही हे सगळें करपाक जाय. फक्त इतलेंच की हे सगळे अनुभव आमी घेतलेले आसा. 1999 आमची पयलेच पडे आमी नवे आशिल्ले, नवखे. त्यावेळी रमाकांत बाई खलप आमचो मंत्री आशिल्लो केंद्रान, ताचे विरोधाची फायट जाल्ली आनी पयले फावटी ह्या गोंयांक जे कितें लढाई जाताली ती मार्जीन 10,000च्या भितर आसतालें, पण फर्स्ट टायम म्हजें मार्जीन ताचे विरोधान 38,000 आशिल्लें. तो एक त्यावेळी तो मिनिस्टर आशिल्लो, आमी तेन्ना आमची पार्टी ल्हान आशिल्ली, आमी ल्हान आशिल्ले, त्यामुळे त्या वेळाचेर शिकलो. आज परिस्थिती कितें आसा, आज परिस्थिती इतलो अनुभव सगळ्यांक मेळ्ळा. भारतीय जनता पक्षाची वळख आज दारान दारान जाल्या, घरान जाल्या. व्याप वाडला, कार्यकर्ते वाडल्यात. मोदी सारको प्रायम मिनिस्टरान देशाची इतले वर्सां काम केल्लें आसा. हांवें जवळ जवळ 25 वर्सां कशे पद्दतीन म्हज्या मतदारसंघाची बांदणी केल्या, विकास केला, ते तुमकां खबर आसा. आनी हे सगळे फॅक्टर लक्षात येयला, आमकां कांय कोणूय आयला म्हणून ह्या मतदाराच्या आदाराचेर आमकां कांयच फरक पडचे ना. जशें हांवें म्हणले त्या गेल्या पेक्षा जास्त मार्जिनान आमी हो सीट निवडून दितले. आमी आज जेन्ना मनोज परब हांच्या प्रचाराकय गेल्ले पणजे बाजारांत, तांणी एक सरळ आरोप केलो आनी दुसरें म्हणजे ते उलयले की आमी जी पार्टी फॉर्म केल्या, म्हणजे जी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, ती मायग्रंट्स गोंयच्या लोकांक त्रास करता म्हूण केले. आनी आज म्हणपाक लागले RGPचे कोणूच लोक पणजे बाजारांक मायग्रंट्सां मार्याक वोट मागपाक गेले ना, फक्त गोंयकाराक वोट मागपा खातीर गेले, गोंयकारा कडेन वोट मागपा खातीर गेले. कारण मायग्रंट्साचे वोट रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक म्हणपाक लागले नाकात, आमी इतले सामके फालतू न्ही असो तांणी सरळ आरोप केलो. ते म्हणपाक लागले तांकां बाकीच्याक पडनी. हे वाक्य तुमी कशे तरेन एलॉबोरेट करतात हांगा? पळय, जो ह्या देशाचो वोटर, तो ह्या देशाचो वोटर. ह्या देशाच्या हातून खंयच्याय कायद्याचें बंधन किंवा कॉन्स्टिट्युशनल बंधन खंय ना, कोण खंय रावचो, पण ताणें योग्य पद्दतीन त्या हातून जे वसाहती थंय रावतात ते योग्य पद्दतीन सगळ्यांक बरोबर रावचो, अशी आमची भुमिका. पण कोण पाकिस्तान न्ही किंवा चायनीज न्ही, हे सगळे ह्या देशाचेच लोक आसात आनी घटनेन तांकां तो अधिकार दिल्लो आसा. म्हणून तो भायलो भितरलो करप भारतीय जनता पक्ष मानिना. आनी म्हणून आमी जो ह्या देशाचो मताचो अधिकार आसा ताजें मत घेवप कांय चुकीचें न्ही. अबकी बार 400 पार म्हणटा आसतना अबकी बार श्रीपाद भाऊ परत एकदा खासदार असो वयर एक बोवाळ हांवें आयकलो. हाजेर तुमकां दिसता की सामकें जालें 100% कन्फर्म, म्हणजे रिजल्टाक आनी रावपाची गरज ना? हे जे कोण घोशणा दितात तांचें मत, जे कार्यकर्ते आशिल्ले किंवा जे कोण आमकां आमचे समर्थक केला तांचें हें आशिल्लें. आनी जे वातावरण पळोवन गेल्यार ते म्हणटात ते खरें जातलें अशें म्हाकाय दिसता. आणि भाऊ, आज आयतार म्हणजे गोंयकारालो शीत कडी नुस्तें जेवन सुशेगाद न्हिदपाचो वेळ. अशा वेळार दनपारचे सगळे लोक हांगा आयले. एक तुमची मेसेज लोकां खातीर? डेफिनेटली हीच मेसेज की जेन्ना युद्ध जाता, युद्ध पयलीं जेन्ना थोडो जर घाम गाळो तर रक्त सांडपाची गरज पडना. तसोच भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हे सतत म्हयन्यांचे 30 दीस, वर्साचे 12 महिने असे कामाक आसात. आनी ताजेचे फल आमकां मेळटा की ऑर्गनायझेशन मजबूत करून देशाच्यो समस्या आसात, देशा संदर्भात जे कितें आमकां करूं जाय, फक्त राजकारण हे खुर्चेचेंच राजकारण न्हय, तर ह्या माध्यमातून ह्या सगळ्यांक राष्ट्राच्या भवितव्याशी जोडण्याचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करता. ह्या सगळ्या एका प्रत्येकाचे समाजाचे काही ऋण आहा ते ऋण फेडपाक जाय, मातृभूमीचे ऋण आहा ते ऋण फेडपाक जाय. म्हणून आपल्या जिवनातलो काही वेळ जसं पुर्वजांनी त्याग केलो म्हणून आमकां हे सगळे बरी गोष्टी आज लोकशाही मेळटा. आमी तातूंतल्यान खंय एक दशांश दितले काय ना. हे जे संस्कार आसात ते भारतीय जनता पक्षाक मागीर ताका दनपार लागना, भूक लागना, ताण लागना. पक्षाची जबाबदारी ती पार पाडपाक जाय, हे राष्ट्राचें काम आसा अशें म्हणून ते काम करता. आनी जी म्हाका दिसता जबाबदारी तुमी पाळटात ते तुमचे कार्यकर्ते पाळटात, हे हांगा तुमी सांगतात. खूब आनंदाची गोष्ट आहा. कारण
शिष्य सदांच गुरुपेक्षा श्रेष्ठ जालो हे गुरुचे यश आमी म्हणटात ते बरोबर आसा त्यामुळे जे कितें प्रयत्न आमी केल्ले त्या प्रयत्न आमकां फळ मेळ्ळा राजकारणात कितले आमदार येयले कितले खासदार येयले न्ही कितले वेळ सरकार येयले न्ही पण आमी एक बरो ह्या देशाचो बरो नागरीक घडोवंक शकले हो अभिमान आनी हे जे कितें आसा ते खरोखर मनाक खूब आनंद तर तुम्ही पळयलें आसतलें श्रीपाद भाऊले विचार श्रीपाद भाऊले मत ते म्हणटात की गुरू आणि शिष्य हांचें नातें कशें कितें हे पक्षान शिकयलें आसा आनी हें आमी मार्गदर्शन घेतिल्लें आसा आनी तें मार्गदर्शन लोकांकय दितात श्रीपाद भाऊ थँक्यू सो मच आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां आनी ह्याच प्रमाणे गोवा टॉक्स जेन्ना आमी म्हणटात कारण गोंय उलयता आनी गोंय उलयता आसतना खासदार जावं आमदार जावं खंयचोय नेतो जावं आख्खे लोकय उलयतात आनी आमी उलयतात पळयत रावात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा.